वर्क फॉर हेल्थ हो कॉन्सेप्ट हांगासर हे केला. कारण जेन्ना मनीस रिटायर जाता 60 वर्सां जाता तेन्ना जर तो फिट नसत जाल्यार घरांतल्या लोकांकूय तो त्रास आसता. ते निमित्तच धरून आमी हे सदां जर 60 इयर्स जालो ताका काम नासता तेणी जर सकाळचो एक वर जर चलत जाल्यार तेजें आरोग्य उरता, बरें उरता. हेच हे धरून आमी ही संवय जावची आनी जागृती जावची ह्या खातीर हो एक प्रोग्राम बारीकसो हे केला. आनी त्या प्रोग्रामाक आमकां आमचे गणेश शेटकर पत्रकार सदांच हेल्प करता आनी तांकां आतां एक गोवा राज्याचो युवा सृजन म्हणून पुरस्कार मेळ्ळो. तेज्या खातीर आमी तांचे सगळे एकदां ताळयो वाजोवन सगळे अभिनंदन करुया. आनी आमकां हांगासर उपस्थित सगळ्या लोकांचे तुमचे परत एकदां स्वागत करता. आनी आमच्या आतां कामाक 2 मिनटांत हो जो आमचो रोड आहा तो गादेवाडो, माजीकवाडो, हळीदवाडा असो करून देवळा कडेन वचपाचें आनी क्लबा कडेन समाप्ती जातली. थंय मागीर च्या पाणी घेवन आमी कार्यक्रम समाप्त करता. अभिनंदन करता आणि येणाऱ्या काळात असेच ॲक्टिविटीज आम्ही दवरपाचो आमचो प्रयत्न आसा. आणि ताका तुम्ही सगळे आमचे केरीचे नागरीक बऱ्या व्हडल्या संख्येन तुम्ही उपस्थित राहून कार्यक्रम यशस्वी करतले. काहीतरी व्यायाम स्थापना 1979 झाली आणि आज क्लबाक 43 वर्सां कंप्लीट जाता. आणि गेल्या 43 वर्साच्या वाटचालीन क्लबान केरी गांवा खातीर आणि वेगवेगळ्या क्षेत्रा खातीर वेगवेगळे कार्यक्रम राबयले. आणि तेतूंतल्यान बऱ्यापैकी कबड्डीचो संघ आमच्या केरी युथ क्लब तर्फे तयार जालो आणि गोंया पर्यंत तेंच्यांनी नेतृत्व केले. तशेंच नाटकाच्या क्षेत्रात, कला आणि सांस्कृतिक क्षेत्रात, क्रीडा क्षेत्रात आणि वेगवेगळ्या क्षेत्रात क्लबाचे कार्यकर्ते काम करीत आसा. आणि त्याच्या उपरांत क्लबाच्या मेंबरांनी असे घेतले आणि एक अर्बन सोसायटी युथ क्लबाच्या मार्फत आम्ही सुरू केलेली आसा. आणि केरीतील नागरिकांक आणि सबंद गोंयाच्या नागरिकां खातीर हे संस्थेचो बरो फायदो जाल्लो आसा. आणि अशा वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान केरी युथ क्लबाचे सगळे जे सभासद आसा ते कार्यरत आसा. आणि ह्या पद्दतीन आमी सगळे जे मेंबर आसा आमचे सगळे एक दिलान काम करता. आणि केरीचो उत्कर्श कशा पद्दतीन फुडें व्हरपाचें, केरी गांवाचे प्रोग्रेस ह्याच्या बद्दल मार्गदर्शन आमचे सदांच चालू आसता. आणि येणाऱ्या काळात वेगवेगळे कार्यक्रम केरी गांवाच्या उत्कर्षासाठी आमी करतले अशी ग्वाही दिता. आमी आज केरी युथ क्लबाची वॉक फॉर हेल्थ ही हे कॉन्सेप्ट घेवन हांगासर सिनियर सिटीजनां खातीर एक हे दवरलेले तेंचे आरोग्य सांबाळपा खातीर. कितें जो 60 वर्सां जाल्या उपरांत तो रिटायर जाल्लो मनीस घरांत रावता तो घराच्या भायर सरपाचो आनी आपलें आरोग्य सांबाळपाचें हेज्या खातीर आमी एक कॉन्सेप्ट हांगासर आयोजीत केलो केरी युथ क्लबा तर्फे. आनी ताका केरीच्या गांवांसून लोकांनी बरो प्रतिसाद दिलो. त्याच बरोबर आमचे सगळे मेंबर आणि हे जे सगळे एकत्र येवन आणि तो सक्सेस जालो. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.